सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी पोगो विधेयकाचेर केल्ल्या टिप्पणेचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आक्षेप घेतला। विधानसभा अधिवेशनात आळाबंद हाडपाच्या सरकाराच्या येवजणेचोय आरजेपीन निषेध केला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आमी जे पोगो बील इतली वर्सां लोकांक सांगलेले ते आमी असेंब्लीन सबमीट केल्ले आसा। सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेचर जी आसा तिच्या कडेन सबमीट केला। ते बील आमी डेप्युटी स्पिकराकूय दिला आनी आयज ते बील आमी व्हरोन सकाळीं गव्हर्नरा कडेन दिला। पूण काल एक आमी स्टेटमेंट आयकलो, डेप्युटी स्पिकरान एक स्टेटमेंट केलो की बील दिलें म्हणून बील टेबल जालें ना, तें डिस्कस जातलें अशें ना। बील दिवप, आपल्या कडेन बील दिलें, सेक्रेटरी कडेन बील दिलें म्हटल्यार एक स्टंट ना जाल्यार पब्लिसिटी म्हणून। जाल्यार हांव डेप्युटी स्पिकराक सांगपाक सोदतां, एक प्रायवेट मेंबर बील हो एक आमदाराचो रायट आसा, तें बील असेंब्लीनूच डेप्युटी स्पिकर स्पिकर जाल्यार हें बील कंपल्सरी भितर दिवपाकूच जाय। हें बील जेन्ना आमी स्पिकरा कडेन दिलें जाल्यार स्पिकरान अशे शब्द काडचे न्हू, एक नवीन आमदार येयला, एक नवीन रिजनल पार्टी येयला आनी रिजनल पार्टी आनी न्यू आमदार, एक यंग आमदार, एक MLA जेन्ना हें बील दिता व्हरोन, जाल्यार आमकां दिसता तेच्या कडल्यान त्या आमदाराक शाबासकी मेळपाक जाय आसली, मोटिवेशन मेळपाक जाय आसलें की अशीच बिलां तुमी हाडून दिया, आमकां टेबल करा, आमी डिस्कस करया आनी जर गोंयाच्या हिताक आसा जाल्यार ही बिलां आमी पास करून घेवया म्हणून स्पिकरान सांगपाक जाय आसलें। बील दिवप, असेंब्लीन व्हरोन आनी फोटो काडप म्हटल्यार पब्लिसिटी न्हू, स्टंट न्हू। पब्लिसिटी आनी स्टंट जेन्ना आसता, जेन्ना तकलेर सिलिंडर मारून भोंवतात तुमी, बैलगाडयेन भोंवतात पेट्रोल म्हारग जालें म्हणून, काने गळ्यान घालून भोंवतात रस्त्याचेर, जे सगळे पॉलिटिकल पार्टी करतात, तेका स्टंट आनी पॉलिटिक्स, तेका पब्लिसिटी म्हणटा। एक कितलीं वर्सां मेहनत लावन गोंयच्या जाणकारांनी जे बील ड्राफ्ट केला गोंयच्या हिताक लागून, गोंयच्या लोकांक लागून, आमच्या अस्तित्वाक लागून, गोंयकारांच्या एक्झिस्टन्साक लागून ह्या बिलाची अशी फकाणां मारलेली आमी तरी खपोवन घेवचे ना। काल आमी एक प्रेसाचेर एक व्हिडिओ पळयलो, भितर स्पिकरान सांगलां की हे जे बील आसा ते फक्त दिले म्हणून ते डिस्कस जावचे ना म्हणून। स्पिकरान हें सांगलां की फोटो काडले, हे काडले, इट्स स्टंट ना जाल्यार पब्लिसिटी जाताच म्हणून। पूण आमकां तें वायट दिसलें, कित्याक स्टंट आनी पब्लिसिटी जेन्ना नवो आमदार वयता, यंग आमदार वयता, न्यू पॉलिटिकल पार्टी, रिजनल पार्टीचो आमदार जेन्ना वयता, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून वयता, कित्याक आमकां दिसता की स्पिकर सराचे जे आयज असेंब्ली आसा भितर ऑलमोस्ट 90% हे लोक, चडशे लोक आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसतले, स्पेशली जे एस टी समाजाचे आमचे भाव आनी भयणी आसात, जे खरे आमी गोंयकार म्हणटा, मूळ पयलींच्यान गोंयान आसलेले म्हणटा, आयज तेंच्या अगेन्स्ट हे स्टेटमेंट जाला कशें आमकां दिसता। कित्याक हें जें बील आसा, सो तेच्याय कॉन्स्टिट्युएंसींतले लोक आसा